हिंदूचो अपमान जरी कोणे केला तर तो काँग्रेसीन केला असो आरोप मुख्यमंत्र्यान केल्लो। कांग्रेस ने अपने पूरे कार्यकाल में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई वापस से जाति और धर्म में विभाजन कर्म का किया। हम सभी जो सनातन हिंदू धर्म की बात करते हैं, हम सभी जिस सनातन हिंदू धर्म से हैं, इस सनातन हिंदू धर्म मुगल नहीं मिटा पाए, इस सनातन हिंदू धर्म इंग्रज नहीं मिटा पाए। यहाँ पे मुगलों ने राज्य किया, यहाँ पे इंग्रजों ने राज्य किया, लेकिन सनातन धर्म नहीं मिटा पाए। इस सनातन हिंदू धर्म का अपमान किसने किया है? तो ये कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस को पूछो, आप हिंदू धर्म का अपमान क्यों कर रहे हैं? कि इनको हिंदू धर्म का अपमान करके बाकी वोट्स आपके तरफ, खुद के तरफ लेना है, इसीलिए कर रहे हैं। हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावेल्यान काँग्रेसीन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांचेर फार पेटयल्यात। 2014 उपरांत लोकांक सतावपी सगळे विशय सोंपले। मागीर हिंदू खतरे में होच एक विशय भाजपान लावन धरलो। जर मुख्यमंत्र्याक हिंदुत्व राखपाचें आसा जाल्यार ताणें भोमा हायवेच्या कामाक लागून मोडून वचपी देवळां वाटोवची। तशेंच जेन्ना पेडण्या हायवेचें काम चलतालें तेन्ना स्वयंभू देवाचें देवूळ मोडलें जाल्यार हिंदुत्वाची गजाली करपी मुख्यमंत्री तेन्ना ओगी कित्याक आशिल्लो असो आरोप काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केला। जर काँग्रेसीन हिंदुत्व नष्ट करपाचो यत्न केला जाल्यार मुख्यमंत्र्यान तें सिद्ध करून दाखोवचें अशें आवाहन काँग्रेसीन केला। जे हायवेक आज हिंदू धर्माचे देऊळ जे आज वता, जी इतले वर्साची जो कल्चर थंयचे जे लोक त्या देवळाचे पळय कल्चर थंय इतले वर्सां चल्ला ते तुमी नश्ट करपाक उठल्या मरे बिकॉज ऑफ क्रोनी कॅपिटलिझम। जो पेडण्या माऊलीचे देऊळ आशिल्ले, आमचो लिडर तुमकां ताचेर डिटेलान सांगतलो, पूण पेडण्या मतदारसंघान जे हायवेक माऊलीचे देऊळ वताले ते सुद्धा तुमी वाचोवपाक पावले ना मरे। सो कसले हिंदुत्वाचे उलयता तुमी? जर हो मुख्यमंत्री जर तर सनातन हिंदू प्रोटेक्ट करपाचो प्रयत्न करता जाल्यार तुवें पयलीं उत्तर दिवचें की भोमा जे देऊळ आज वता किंवा तुम्ही मोडपाचो प्रयत्न तुमचो चल्ला ते तुम्ही कित्याक वाचयनात? पेडणेचे देऊळ तूं कित्याक वाचोवपाक पावला? 8 पार्क जो येता आज थंय देऊळ आहा ते तूं वाचयतलो? म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान पयलीं स्वताचें पळोवपाक जाय आनी मागीर वचून दुसऱ्याचें उलोवपाक जाय। सो वी कंडेम द स्टेटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। हांव हिंदू म्हण म्हाका गर्व आसा। भाजप धर्माचें राजकारण करताच, पूण जें विधान स्टॅलिनान केला तें निंदा करपा सारकें। कोणाकूच दुसऱ्यांच्या धर्माचेर विधान करपाचो हक्क ना। गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसाय हाणें सांगलां। मध्य प्रदेशात मुख्यमंत्री कितें उलोवंक शकता तेंच उलोवंक शकता न्ही। फक्त हांव ताचे कडेन मागता गोंयांत येवन ते उलोवनाका। मध्य प्रदेशात कोता घेता आनी तांकां स्टँडर्ड सांगना। पयर रुद्रेश्वर देवाचे देवळान लास्ट सोमार म्हणून म्हाका थंयच्या कमिटीन आपयल्लो। थंय बाब श्रीपाद नायकूय आशिल्लो। श्रीपाद नायकानूय भाशण तशेंच दिलां। म्हाका दिसता सगळे बीजेपीचे लोक आतां ते इलेक्शन जाय म्हणसर फुडले 6 म्हयने हे सनातन धर्माचेरूच उलयतले। सनातनाचो अर्थ कितें तें आमकां खबर आहा। आनी तो देवदत्त पटनायक म्हणटा ताणें जे एक लेक्चर दिल्लें आहा, सनातन म्हळ्यार कितें तें पयलें शिकचें। ओके, सनातन सनातन म्हणून लोकांक पिशे करूं नाका। पळय, हिंदू धर्म, हांवूय हिंदू आनी आय एम प्राऊड टू बी अ हिंदू। धर्म कोणाकूच रायट ना। एट द सेम टायम उदयनिधी स्टॅलिनान जें कितें उलयलां तें हांवूय एग्रीमेंट ना। खंयच्याच धर्माक कोणाक क्रिटिसायज करपाक कोणाक रायट ना। पूण एट द सेम टायम सनातन 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 म्हणून तुमी उलोव नाका, हिंदूंक पिशे करूं नाका तुमी। धर्म तो धर्माक कोण हात लायना। धर्माक देवळान आसूं न्ही, धर्माक तुजे काळजान आसूं न्ही देवाक। उरिल्लें जें कितें आहा पळय स्टेट क्राफ्ट म्हणटले, इकॉनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉस्पेरिटी, एग्रीकल्चर इन्कम, एक्सपोर्ट्स, ताजेर देशाक काउंट करतात न्ही रे। धर्म हाडून कितें करतात तुमी आमकां? गोमंतक टीव्ही खातीर समीप नार्वेकर।